Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मनोरा राया फ्रान्सिस्को बार्बोजाच्या घराचेर मोठे झाड पडून सुमार 50,000चे लुकसाण झाले. वीज खाते आणि फायर ब्रिगेडीन सुवातीर वचून काम सुरू केले. जांभळी झाड मोडून पडलां आणि घरां डॅमेज जाल्या. ते घरां डॅमेज जावन तांकां उणे उणे 35,000 to 50,000 लॉस जाला. फायर ब्रिगेडी आपयल्या. फायर ब्रिगेड रोखडी येवन तियान कातरून रूख कातरून पोल बोर्ड सायडी काडून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा मनीस येयल्ले आसा आनी एक थोडे वखदान हिंगा लायटू येतली. हांव चड देव बरें करूं म्हणटा लायटी डिपार्टमेंटाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तशें निलेश काब्रालाक कित्याक तेंची सर्वीस इतली फास्ट विदीन 5 मिनिट्सान ते येवन हिंगा लोकां तियांनी पोतली लायट रिस्टोर केली. तेच भाशेन हांव डेप्युटी डायरेक्टर फायर सर्विसांकूय थँक्यू म्हणटा नितीन रायकाराक कित्याक तेणें रोखडी फायर ब्रिगेड धाडून हिंगा तो रूख कातरून पोल सायडी काडून रोखडें काम हिंगा रस्तो बस क्लियर केलो. दिवचलच्या गलगल्याक आयिल्ल्या कदंबा बस स्टँडाच्या फोंडकुलांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी झाडां लायल्या उपरांत कदंबाक जाग आयली. तांणी तात्पुरती फोंडकुलां पुल्ली. सगळ्यात पयलीं हांव ह्या कर्मचाऱ्यांचे धन्यवाद म्हणटा की दिवचलकारांच्या समस्ये खातीर तेंच्यांनी खंय तरी सुदरपाक ते हातबोट लायले तेंच्यांनी. ताका लागून हांव आयज परत एकदां सरकारा कडेन परत एकदां मागणी करता ही टेम्पररी वर्क जो कितें चल्ला हो करचोच ना अशें न्ही पावसा खातीर पूण तेचेर एक फायनल सोल्युशन तेचे काडचें. जो बस स्टँड आयज सँक्शन जाला त्या बस स्टँडाचें काम बेगिनात बेगीन सुरू करचें. सरकार टिचरांचो अपमान करता. सेंटर गव्हर्मेंटान शिक्षकांक वर्क फ्रॉम होम सांगला. मात गोंयांत गंव तांदूळ वाडपा पासून ते पगारा कडेन खेळ करून अन्याय करपाचें काम प्रमोद सावंत सरकार करता म्हूण आपाच्या एल्विस गोमसान फोग काडलो. सरकार टिचरांचेर खूबच अन्याय करता अशें दिसता. आतां लेटस्ट म्हणल्यार टिचरांचे सॅलरीक लागून वाद जाल्लो आसा. पयलीं तांकां सर्वे करपाक म्हणून धाडले, मागीर तांकां गंव आनी तांदूळ वांटपाक धाडले, मागीर आतां तांकां इस्कॉलांनी जबरदस्तीनी आपयता शिकोवपाक. सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा टिचरांनी घरा बसचें आनी शिकोवचें. आनी आतां हे सॅलरीक लागून जो वाद निर्माण जाला हातूंतल्यान एक सिद्ध जाता की एज्युकेशन फिलॉसॉफी जी आसा गोंय सरकाराची ती सारकी ना. एज्युकेशन इज द लास्ट प्रायोरिटी फॉर दीस गव्हर्मेंट अशें दिसून येता. नाजाल्यार तुमी दिल्ली पळया, थंय एज्युकेशन इज अ नंबर 1 प्रायोरिटी. कित्याक दिल्लीचो सरकार आपल्या टिचरांक बरो रेस्पेद दिता आनी म्हणून ही कॉन्फिडन्स टिचरांची वाडयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.